नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. उटा संघटना आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर घाल्ले निर्बंध उड्यात काडून निर्बंध काडिनात जाल्यार गांवागांवांनी वचून सरकारान आदिवासी समाजार केल्ल्या अन्याया आड करतले जागृताय दिल्या शिटकावणी. गोंयचो फामाद चिखलकालो पर्यटन विभागाच्या जोड पालवान मनयलो. व्हडा दबाज्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचो चिखलकालो उत्सवात खासा सहभाग. तारीख पे तारीख करीत 2 म्हयन्या उपरांत कोरगांव सरपंच पदाचो ताबो दिलो नीता नरसेक. थळाव्या लोकांच्यो समस्या सुटावे करपा खातीर वावुरतली, उक्तायलो विश्वास. केपें सांगे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आता सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. कोट्यांनी इनामां दवरपाचें हें सेगीत दुसरें वर्स. घर प्रवेशा उपरांत 8 दिसांनीच फोडलें घर बायलेचेर केलो सुरी हल्लो. मंगळसुत्रा सयत 2.5 लाखांचे फारयले भांगर. अनवळख्या चोरा आड पुलिशेंत केलो गुन्यांव नोंद. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांक मेळटली आधारभूत किंमत. मुख्यमंत्र्यान मंजूर केले 12 कोटी 70 लाख रुपया. 30 जुलय मेरेन दूधकारांच्या खात्यात जमा जातली रक्कम. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. उटा संघटना आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाक प्रमाणपत्र दिवपाचेर घाल्ली बंदी काडपाची मागणी दोन्ही समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार वाड्या वाड्यार आनी गांवागांवांनी वचून भाजपा सरकारान आदिवासी समाजाचेर केल्ले अन्यायो पाडो वाचतले म्हणून गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या. ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले. तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काडून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. तशेंच हे सरकार एसटी समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता. तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिलां. 2011 वर्सा एसटी महामंडळ आनी एसटी कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता. हांणी जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक जो सर्टिफिकेट इश्यू न करचे म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आनी उटा संघटनेचे आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उटाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागांवांतल्यान काम करतले आनी जे जाग्यार आमचे अन्याय जाले, जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माटोवपाचो प्रयत्न जे सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत, तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले. 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या आड रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो. पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो. फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय तांणी स्पश्ट केलें ना. मराठा समाज आणि उटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची. आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची. उटा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना. आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल, आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले. अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे कितें घडटा ते गोवोरमेंटान नजरे हाडटा जाल्यार खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स द ओनली ऑर्गनायजेशन वीच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल. तेका स्टॉप जाल्लें आसा. वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड डेट बॅन जे घातलो ते. 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात. 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस. ताणें उलयलें म्हणून
किंवा मागीर ताजें निमित्त धरलें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयले म्हणून ताका काडलो. ताजे नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें कांय घटकांनी कांय भावांनी तें ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके, मेन इन्क्वायरी. पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आनी एक आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनीच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. ह्यो 3 घटना कितें सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सालेली 70त बुरखो घाल्ल्या चोरांनी एके बायलेचेर सुरीचो हल्लो करून मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखांचे भांगर फारयलें. अनवळखी आड होणा पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव नोंद केला. 8 दिसां पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार कुटुंब रावपाक आयिल्लें. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आषाढी एकादशी दिसा सालेली वाठारांतले वैशाली पेडणेकराचें घर दिसा उजवाडाक चोरांनी फोडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 दीस पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार फामिली रावपाक आयिल्ली. दोगा चोरांनी घरांत घुसून वैशाली पेडणेकर ह्या बायलेचेर सुरी हल्लो केलो आनी सुरीचो दाग दाखोवन आलमारीत आशिल्ले मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखाचे भांगर फारयले. ही घडणूक सकाळी 8:30 ते 9 वरांचेर घडली. उपरांत अनवळख्या चोरा आड होंडा पुलिशेन कागाळ नोंद केली. पुलिसांनी ही घडणूक थळाव वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. सालेली 70 हांगासर भर दिवसा एका घरान महिलेचेर चाकू हमलो करून तिका चाकवाचे धाक दाखोवन घरातले किमती वस्तू आसा ही चोरी करून पळ काडपाची घडणूक घडलेली आसा. ह्या वेळार चाकू हमल्यान वैशाली पेडणेकर ही महिला जबर जखमी जाल्लेली आसा आनी तिका पयलीं चाकवाचो धाक दाखयलो, तिका जखमी केले आनी जे भांगर आसा हे चोरी करून फाटल्या दारासून पळ काडपाची ही घडणूक जाल्लेली आसा. हे जे चोर असले हे बुरखाधारी असलेले आणि ते कोंकणीच्यान उलयताले अशें म्हायती आसा. एकूण 2.5 लाखाचे भांगर आसा हे चोरी जाल्लेले आसा आनी ह्या प्रकरणाची म्हायती जेन्ना वैशाली पेडणेकर यांनी आपल्या घोवाक दिली तेन्ना साईनाथ पेडणेकर यांनी ह्या प्रकरणाची कागाळ आसा ही हुंडा पोलीस स्थानकाक दिल्ली आसा आनी पोलिसांनी तपास करताना 2 अनवळखी बुरखाधारी चोरट्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केलेलो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आयतारा जगभर आषाढी एकादशी साजरी केली गेली वयताली आणि सकाळी 8:30 सुमार वैशाली पेडणेकर हेंच्या घराच्या फुडल्या दारासून दोगा जाणां अनवळखी बुरखा घालून घरान प्रवेश करतना तिका दिसलो आणि ह्याची जी कल्पना वैशालीक जेयली तेन्ना तिणी तातडीन आपली जी 2 ल्हान भुरगीं आसा एका दुसऱ्या रुमान धाडले आनी फुडले प्रवेशदार आसा हे बंद करपाचे तिणी यत्न केल्लो. मात चोरट्यान दार धुकलून घरान प्रवेश केलो आनी पयलीं तिका चाकवान तिका वार केलो, तशेंच तिका चाकवाचो धाक दाखयलो आनी घरातले जे भांगर आसा हे तेंच्यांनी तेका दिवपाची मागणी केली. तेतून मंगळसूत्रा सकट इतर जी किमती वस्तू आसा ही तेंच्यांनी थंयच्यान तेच्या कडच्यान घेतलेली आसा आनी चोरी करून फाटल्या दारासून हेंच्यान दोनी चोऱ्यान थंयच्यान पळ काडलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांची फाटल्या 5 महिन्याची आधारभूत रक्कम दिवपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 12 कोटी 70 लाख रुपया मंजूर केल्यात. 30 जुलै मेरेन सगळ्या दूध उत्पादकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा जातली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. फोंडे सहकार खात्याच्या स्थापना दिसा निमतान आयोजित केल्ले कार्यावळीत मंत्री उलयलो. दुधाचो सपोर्ट प्रायस आसा पळय न्ही ते पयशे येवना अजून, पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान साधारणशे 15 दिसां पयलीं 12 कोटी आणि 70 लाख रुपया सँक्शन केले. पूण मदलो प्रवास जो आसा पळय न्ही तो प्रवास सामको परतीत जाला. डेरी कडल्यान थंय वचपाक जाय, मागीर सोसायटी कडल्यान शेतकाऱ्या कडेन वचपाक जाय, शेतकाऱ्यांनी सही करून दिवपाक जाय, ते सही केल्ले मागीर परत एनिमल हजबंड्रीक वचपाक जाय, एनिमल हजबंड्रीक मागीर तुगेले हाका एकाउंट्सां वचपाक जाय. खुबसो प्रवास म्हणजे पणजे वतलो जायत पयलीं फातर्पे वचपाचें, फातर्पेच्यान मागीर मडगांव येवपाचें, मडगांवच्यान वास्को वचपाचें आनी वास्कोच्यान मागीर पणजे वचपाचें. असो थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस. पूण एक गॅरंटी दिता, हे 12 कोटी 70 लाख जे आमच्या सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पास केल्यात ते जुलैच्या 30 तारखेपर्यंत तुमच्या अकाउंट्साचेर येतले. मांद्र्या मदलमाच पुलाकडेन उदकाची पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात उदकाची नाशाडी सुरू आसा. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पायपलायन फुटून 3 दीस जाले तरी उदका पुरवण खात्यान ह्या प्रकाराची अजूनय दखल घेतिली ना. ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेला. 3 दीस जाले उदक फुटला, कोणच पळयना आनी हांगर पाणी सामकें भरला. पण हेचेर आतां 3 दीस जाले पाणी फुटला, तेचेर कोणूच दखल घेयना.
आनी हांगर पळय पाणी भरला, लोकांनी कितले गाडयांक त्रास जाता. हांगर पळय गाडी स्टॉप करून येवचो पडटा, नाजाल्यार सगळें पाणी भरता. तर खंय आमदारांच्या सरकारांचे दखल घेवची. आनी हे पाणी आज 3 दीस जाले अशेंच वोवता, पावस कितको लागना आनी लोकांक कितले त्रास जाता तेजे. हे पळय हांगर सुद्दां कोण तरी हांगर आतां वडून पडला गाडयेक, कितें करता, 2 बायलां पडली, रस्तो रोडूच कळना पाणया खातीर. तर हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवची, इतलेंच करचें. आनी हे पाणी वेस्ट जाता सगळें. पळय 3 दीस जाले, आयज 4थो दीस. हे पाणी हांगा पायप फुटला आनी कोणूच हेचेर लक्ष दिना. आमी आसात सध्या मांद्रे ह्या वाठारान, आनी ह्या वाठारान फाटल्या 3 दिसां सावन जे पायप आशिल्ले ते पायप फुटले आनी पायपाचे जे उदक जे लोकांक हरशीं घरान कांय उदक मेळना, पूण हे उदक आतां हजारो लिटर वाया वयता आनी हांगासर ते कोंड तयार जाल्ले आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे पायप फुटल्या 3 दीस जाले ताचेर कित्याक दखल घेयना असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगासर व्हडा प्रमाणान उदकय सांठवले. ज्या नळाचे उदक पायप फुटलेले आहा ते उदक हांगर येता ते व्हांवतात. प्लस जी गटार वेवस्था आसा ती गटार वेवस्थाय खंय तरी बिगडलेली आसा. त्या खातीर ही उदकाचे जे कोंड सध्या हांगासर तयार जाला, सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हाचेर योग्य ती दखल घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. राजधानी पणजेत स्पांचो आंकडो बरोच वाडला. स्पा हे नांवा खातीर आसात. स्पांच्या नांवान नाका जाल्ले धंदे चलतात असो आरोप उत्पल पर्रीकर आनी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी केला. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेत स्पा वाडल्यात. पणजेच्या कोनशांनी स्पा आसात. मध्यान राती ह्या स्पांनी नाका जाल्ले धंदे चलतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार एक मनीस ह्या स्पा कडल्यान हप्ते वसूल करता असो गंभीर आरोप उत्पलान केला. पळयत थंय स्पा दिश्टी पडटात. ताका लागून सरकारान ह्या स्पाचेर नियंत्रण दवरपाक जाय म्हूण उत्पल मागता. महानगरपालिकेक पणजे ही स्पा सिटी करपाची आसा काय कितें म्हूण उत्पल विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. हांव फाटींच एका इंटरव्यूवान हेंच उलयलेलो. ते 18 जून रस्त्यार बी गेल्यार टर्न जाता ते स्पा दिसता. आनी ते रातचे आफ्टर रेड म्हणजे कितें कशें जालां आनी कितें अलावड केलां आय डोंट नो. काय अशीच पॉलिसी जाल्या की 100 स्पा भरतले हिरपणजे आनी थंय खूब इलिसीट एक्टिविटी जाता लेट नायट. हेय लक्षांत येयलां आनी एकटो मनीस हफ्ते घेवपाक जाय. सो हाचेर एक सरकारान क्लियर करूंक जाय की कितें पॉलिसी म्हणजे म्युनिसिपालिटी तांकां लायसन्सां दिता कितें चल्लां, कितले हांकां दितले, कबड्डी मेळत ते पळयता थंय स्पा दिसता. आनी ते इलिसीट एक्टिविटीचो अड्डो तो. रातचे इफ यू गो लेट नायट सगळें कितें चलता. सो दीस इज अ सिरियस इशू. पणजे कितें हातूंत असलोच बिजनेस हाडपाक सोदता काय कितें? कित्याक सकाळचे बिजनेस आसा तांकां तुमी पे पार्किंग घालून काबार केल्या. कोणीय मातशी गाडी रावयतलो जाल्यार पे पार्किंग करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड कमींग टू पणजे. भायल्या भायर वता थंय पे पार्किंग ना, थंय भायर काडून थंय वचून गिरायक करता. पणजे येवन गाडी पार्क करप इवन अर्द्या वरा खातीर पे करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड. असले धंदे आतां येवपाक जाय. सो पयलीं असले आमकां बार्देजान दिसताले ते खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय. आय डोंट नो वॉट इज CCP डुईंग, वॉट इज मेयर डुईंग. काय मेयराचे असले धंदे हाडप इज अ पॉलिसी आय डोंट नो. पणजेत आयज पळयतलो जाल्यार 20 ते 25 स्पा जाल्यात. शिंदळकी वेवसाय खुलेआम सुरू आसा. तशेंच जांकां हप्ते पावोवपाक जाय तांकां ते पावतात असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. हप्ते पावनात ना जाल्यार इतल्या स्पांक परवाने दिवंक ना म्हूण तांणी सांगचें अशें पालेकाराचें म्हणणें. आनी ती परिस्थिती आमी पणजे आनी क्रायम ब्रांचा भितरूय पळयल्या. कारण आज पणजेन नियरली 20 ते 25 नवे स्पा जाल्या. 20 ते 25 स्पा जाल्या दिसना. खंय वस्तू स्पा हे स्पा हेल्थाची परमिशन आसा. जे क्रायम ब्रांचाचे पुलीस आसा तांकां हे दिसता काय ना काय तांच्या अंडर जाता. इट इज सरप्रायझिंग दॅट द ओल्डेस्ट स्पा हॅव क्लोज डावन बट सम VIPs आर ओपन स्पाज. सो वाय दीस इज हॅपनिंग? वाय this is only promoting culture where जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे प्रॉस्टिट्यूशन खुलेआम चल्लां आनी जे हप्ते वचपाचे जे डिपार्टमेंटाक आसा ते वता म्हणून हांचेर कारवाय जायना. अदरवायज पुलीस कुड्डे आनी बेड्डे न्ही सगळें दिसता न्ही समोर आमकां दिसता जाल्यार नंबर ऑफ स्पास is directly proportionate to the amount of bribe that is going to the departments. I am making this clear cut statement. जाल्यार तांणी सांगचे की इतल्या स्पांचे परमिशन आमी दिला आनी हे इतले स्पा पणजेन आसा म्हणून फाल्यां मेजून दाखय.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. मालीम जेटी वाठारांत फुटलेले कोयराचे डस्टबीन उडयल्यात. पावसाच्या उदकाक लागून डस्टबीन भरल्यात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे डस्टबीन जळारां पुसपाच्यो टाकयो जावन रावल्यात. ह्या प्रकारा कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. ताका लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला. मालीम जेटी कुशीक आशिल्ल्या गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जाग्यात फुटिल्ली डस्टबिनां रास मारून दवरल्यात. पावसाक लागून ह्या डस्टबिनांनी उदक साचून रावला. साचून राविल्ल्या उदकाक लागून डस्टबिनांनी जळारां पोसल्यात. ताका लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला. ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन भलायकी खात्यान योग्य ती उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमी सध्या आसा ते म्हटल्यार मालीम जेटी हांगासर आनी म्हाजे फाटल्यान जर तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां कळत आसतलें की हे जे कंटेनर हांगासर हाडून उडयल्यात ते म्हटल्यार ही जी एरिया आसा म्हणजे हो जो जागो आसा तो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो जागो आसा आनी ही सगळी जी म्हणजे डस्टबिनां जी आसा मोडकी तोडकी डस्टबिनां ही टुरिजम डिपार्टमेंट हाडून हांगासर दवरता. आनी सध्या जर आमी पळयलें जाल्यार हे टुरिजम डिपार्टमेंटाचे तुमी पळोवपाक शकता सगळी कंटेनरां हांगासर हाडून उडयल्या. मोडलेली जी कंटेनरां आसता ती म्हणजे बीच लायनींग आसतली किंवा टुरिजम डिपार्टमेंटाची जी हॉटेल्स आसतली तांचे भायर दवरलेली जी डस्टबिनां आसतली ती सगळी डस्टबिन्स हाडटात आनी हांगा उडयता. सध्या जर तुमी पळयलें हांगासर जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता हांगासर कशा तरेन हातून उदक जे आसा ते साचला आनी हांगासर जर पळयलें जाल्यार सध्या मॉस्किटो ब्रिडींग जे आतां चालू आसा आनी तुमी पळयलें जाल्यार हांगासर उबे सुद्दां रावपाक जायना कारण म्हटल्यार सारके मॉस्किटो हांगासर आमकां जर पळयलें जाल्यार आतां सध्या दाड्डा काडून दवरल्या. आनी तुमी पळयलें थोडी जी डस्टबिनां आमकां हांगासर दिसतात ती खंय तरी अशी आडवी घालून दवरल्या आनी थोडी परती करून दवरल्या. आमी जर पळयलें जाल्यार परती सुद्दां डस्टबिनची करून दवरल्या तातूंत सुद्दां उदक साचलेलें आसा आनी तातूंत खंय तरी जराळी सारके भोंवतात. हांगासर 5 मिनटां न्हू 1 मिनिट सुद्दां रावपाक जायना. आनी म्हाजे फुडल्यानच जर तुमी पळयलें जाल्यार हांगासर जायतीं आमकां घरां सुद्दां दिश्टी पडटा. ही तुमी पळोवपाक शकता हांगासर घरां आसा लोकांची शॉपां आसा आनी हाचेच मुखार लोकां हांगासर रावतात आनी ताचेच मुखार खंय तरी ही डस्टबिनां हाडून उडयलेली आसा. टुरिजम डिपार्टमेंट ही जी डस्टबीन आसा ती हांगासर हाडून उडयता पूण लोकांचो खंय तरी विचार करपाक जाय कारण म्हटल्यार सध्या पावस सुरू आसा आनी जस्ट आतांच सुरू जाला पावस. लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे ही मे म्हयन्यान हाडून हांगासर उडयलेली आसा आनी ताचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें हांगासरले लोक जे आसात ते उलयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटल्या वर्सा 1300 गोंयच्या शेतकऱ्यां कडल्यान 1700 मेट्रीक टन भाजी फलोत्पादन महामंडळान विकत घेतल्या. सरकारान ह्या शेतकऱ्यांक 6.5 कोटी रुपया दिल्यात. जाल्यार बेळगांव 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकती घेतली. त्या खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली. गोंय आतां भाजयेच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जायत चल्ला. 2019 ते 25 वर्सां ह्या काळात भाजयेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. दर वर्सा जून आनी जुलय म्हयन्यांत गोंयांत भाजयेचें उत्पादन कमी आसता. ताका लागून बेळगांवच्यान भाजी विकत घेवची पडटा. फाटल्या वर्सा बेळगांवच्यान 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतली. ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयलो म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान माहिती दिली. शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन सरकार दिल्ल्या कारणान आमची भाजी ही वाडत आसा. आनीक गेल्या वर्साक आमी लोकल भाजी 1,700 मेट्रीक टन घेतली आनी 1,300 लोकांक ती दिली आमकां. आनीक सादारण 6.5 कोटी आमी सरकारा मार्फत शेतकऱ्यां पर्यंत पावयले. आमी डायरेक्ट ऑनलायन ट्रान्सफर करतात 20 ते 25 दीस भितर. एकदां तेजी कमी बी 15 दीस भितर सुद्दां तांकां पयशे पावतात. सो शेतकऱ्यांक कसलोच त्रास जायना. आनी आमी 19-20 ते आज 25 म्हणल्यार जे फिगर पळयतात तातूंत सतत वाड जाल्ली आसा भाजी. आनी ऑनरेबल सीएमाचो जो प्रोग्राम आसा स्वयंपूर्ण गोवा हातूंत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन खूब नेटान काम करता. आनी आमी सादारण 8 आयटम कॅबेज तुगेली ग्रीन चिली भेंडी चिटकी अशी 8 आयटम आमी बेळगांवसान हाडनात प्रोडक्शन जाता तेन्ना. ओन्ली आमी जून जुलय ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां मातशी कमी भाजी येता लोकल. आमी एकंदरीत ही जी भाजी घेतला ती सगळी आमच्या शेतकऱ्यांनी यूथ शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा.
तशीच आमी 24-25 वर्साक बेळगांवसान 23,000 मेट्रीक टन भाजी हाडली आनी ती सादारण 91 कोटीची आसा. फलोत्पादन महामंडळाची पुराय गोंयांत 1200 स्टॉलां आसात. मात वेगवेगळ्या कारणांक लागून दर वर्सा 15 ते 20 स्टॉलां बंद पडटात. जाल्यार 150 स्टॉलां पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान तात्पुरती बंद केल्यात. 2025 वर्सा एप्रील ते जून म्हयन्या मेरेन गोंयच्या शेतकारांकडल्यान 600 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतल्या. तातूंत काकडी, भेंडे, चिटकी, कोकण दुदी, वांयगे आनी हरव्यो मिरसांग्यो ह्या भाजयांचो आस्पाव आसा. हे खातीर सरकाराक वट्ट 2 कोटी 71 लाख रुपया खर्च आयला. जाल्यार बेळगांवच्यान 5,024 मेट्रीक टन भाजी घेतिल्ल्यान सरकाराक 15 कोटी रुपया खर्च आयला म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान म्हायती दिली. आमचे 1,200 स्टॉल आसात ऑल ओव्हर गोवा. हातूंत लेडीज जवळ जवळ 45% लेडीज आसात. आनी एक पाटी लेडीज लग्न जातात, ती दुसरी गांवांक वतात आनी तेन्नाय ती रिक्वेस्ट करतात की आतां आपल्या तेगे भाव ऑलरेडी सर्विसी आसता किंवा तांकां त्या इंट्रस्ट आसना भाजी धंद करपाचो, अशें हातूंत ती रिक्वेस्ट करून बंद करतात. एक वेळार कितें जाता की आमी ओल्ड उरता, म्हणल्यार भाजी आमकां पयशे दिवपाचे उरता ते, अशें तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडून तांकां भाजी बंद करतात आनी पयशे भरतकीर परत चालू करतात. अशें खूब कारणां खातीर अशें जाते. हय सर, कितली सध्या आसा आमची 1,200 चालू आसात आनी सादारण 150 ऑन होल्ड आसात. ऑन होल्ड म्हळ्यार कितें की टेम्पररी बंद आसा ती. सो ती आज तांकां पयशे भरले तर आमी तांकां चालू करतले. सादारण वर्साक 15 ते 20 बंद जातात. ह्या कारण पळय तुमकां सांगली त्या कारणान विविध कारणां खातीर ती बंद जातात. ओके. पूण तेज्या पेक्षा चड चालूय जाता. एप्रील ते जून पर्यंत आमी लोकल भाजी ही 600 टन घेतला आनी ताजो इन रुपीज 2 कोटी 71 लाख म्हळ्यार सादारण 2.5 कोटीची भाजी आमी लोकल फार्मरा कडच्यान घेतला आनी बेळगांवच्यान आमी 5,024 टन हाडला आनी ताचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 15 कोटी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. सुमार 4 कोटी रुपया मोडून विकती घेतिल्ली सोलर फेरीबोट अजूनही वापराविणे तशीच पडून आसा. पूण आतां ही फेरीबोट वापरात येतली. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन हे फेरी एका वर्साच्या कंत्राटाचेर घेतली, अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. फाटले कितलेशेच म्हयने वापराविणे पडून आशिल्ली सोलर फेरीबोट आतां वापरात येतली. न्हंय येरादारी खात्यान ही बोट एका वर्साच्या लिजार दिल्या. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन सगळ्यात चड बोली लावन ही सोलर फेरीबोट एका वर्सा खातीर घेतल्या. आमकां 1 लाखा मेरेन बोली अपेक्षीत आशिल्ली, पूण तांणी 1.5 लाखांची बोली लायली. आतां 1 वर्सा मेरेन ही सोलर फेरीबोट विजय मरायन कंपनीच्या ताब्यात उरतली. आतां ते कशे पद्दतीन हे फेरीबोटीचो वापर करतात हो तांचो विशय. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ज्या उद्देशा खातीर ही सोलर फेरीबोट बांदून घेतिल्ली ताच्या खातीर तिचो वापरूच जालो ना आनी सद्याक ही फेरीबोट वापराविणे तशीच पडून आसा. ताका लागून जे कंपनीन ही फेरीबोट बांदिल्ली तांकां सुमार 60 लाख रुपया दिवकूच नाशिल्ल्याचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाषाचे म्हणणे. सोलर फेरी ही हायब्रीड फेरी आमी खूब कडेन फिरोवन पळयली की ताजे पॅसेंजरां खातीर दवरली, पॅसेंजर जायना जाले परत ती परत तातूंत भितर रिपेराक येवपाक लागली. ह्या सगळ्या कारणां खातीर आमी कितें केलां की ताचो टेंडर काडपाचो आनी ती चलोवपाक दिवपाची. सो गव्हर्मेंट वील नॉट रन इट आनीक ती प्रायवेट पार्टीज कोणी रन दितली, आमी ताजे हायर करतले. सो आमी ताजो टेंडर काडलो की हायरिंगाक ती कोणी वापरपाची आनी आमकां पयशे दिवपाचे. सो ह्या फावटीक ती विजय मरायन म्हणटा ते जे शिप बिल्डींग आसात ते तांकां ते दे आर दी हायेस्ट बिडर. हायेस्ट बिडर म्हळ्यार आमी मिनिमम बेज प्रायस दवरिल्लो 1 लाख, तांणी 1.5 लाख घाल्लो आसा आनी ती तांकां वतली. सो सोलर फेरीज वील बी पूट टू यूज. सो ते ट्युरिजमाक वापरता कशें वापरता खबर ना म्हाका कित्या खातीर घेतलं ते. ना प्रॉफीट बिलकूल ना. ते आमी तेजें फायनल बिलूय हें केलें नाशिल्लें, कारण ती ऑपरेशन्स जाले, हांव मिनिस्टर जाले नंतर इमिडिएटली म्हजे कडेन आयली, पूण ती पयली बांदप दुसऱ्यान केल्ली. सो वेन वी रियलायज दॅट इट इज नॉट एट फूल हें तुगेलें परफॉर्मन्स तशें ना म्हणटकच ताजें ते एक बॅलन्स आमी दवरिल्लें. 60 लाख ताका पेमेंट करपाचो आशिल्लो तो आमी केलो ना, बिकॉज दॅट वेसल वॉज नॉट ऑफ दॅट कॅलिबर अशें दिसलें म्हाका. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर.
गोंयचो फामाद माशेलांतलो चिखलकालो पर्यटन विभागाच्या जोड पालवान व्हडा दबाज्यान मनयलो. एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार द्वादशीक माशेल हांगासर देवकी कृष्णाच्या देवळात चिखलकालो मनोवपाची 400 परस मायज चलत आयिल्ली प्रथा आसा. गोंयचो फामाद माशेलांतलो चिखल कालो व्हडा दबाज्यान मनयलो. एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार द्वादशीक माशेल हांगसर देवकी कृष्णाच्या देवळात चिखल कालो मनोवपाची 400 वर्सां पयलीं सावन चलत आयिल्ली प्रथा आसा. मातयेचे मातये आशिल्ले नाते आनी श्री कृष्णाचे बालक्रिया दर्शोवपी हे खेळ ह्या चिखल काल्यात पळोवपाक मेळटा. जाणटे तशेंच नेणटे बालगोपाळ एकठांय येवन हो पारंपारीक उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. पर्यटन खात्याचे जोड पावलान घडोवन हाडिल्ले ह्या चिखल काल्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खासा उपस्थिती लावन ह्या चिखल कालो उत्सवात सहभागी जाल्ले. कसो जालो अंदूचो कसो जालो तो तुवें सांगपाचो. तुम्ही खेळटाना आमी सगळे खेळ खेळ्ळे ते पळयले. आमकां खूब आवडटा आमची संस्कृती व्हडल्या वेळार व्हरपाक आनी आमचो प्रयत्न आसा की गोंयकारपण जें आसा जें गांवांत आसा आनी आमची संस्कृती जी इतली बरी आसा ती लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हो. आमी येवप की आमकां आवडटा हें सगळ्या बरोबर ताळून मिळून सगळ्यांत भेदभाव न करता सगळे जाण जेन्ना बरोबर रावतात बरोबर करतात हेंच खरें गोंयकारपण हें एक क्लियर संदेश वचपाक जाय. ताज्या खातीर आमी मुद्दम येतात आनी हातूंत पार्टिसिपेट जातात. हे अशें एक प्रामाणीक मत आसा की तें सरकारीकरण जावपाक जाय. ती सांस्कृतीक गजर आसा ती ट्रेडिशनल आसा आनी परंपरा फुलत येयल्ली आसा आनी ती फुडलें जें आसा तें नैसर्गीक आसा. हे नैसर्गीकपणा जो आसा न्हय तेका म्हाजेर म्हणून सरकारीकरण जाल्याच्या वेगळी पारंपारीक पद्दती लोकांक जी मजा येता ही मजा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपें सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आतां सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पोरू वर्सा तांणी सुरू केल्ली हे इनामांचे अंदूचे दुसरे वर्स. अंदू वर्सा लॉटरीचे पयलें इनाम ऑडी Q3 हो टॉप मॉडेल. केपें सांगे उपरांत आतां सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पयलें इनाम आसा ऑडीचो ऑडी Q3 टॉप मॉडेल. दुसरें इनाम थार, तिसरें क्रेटा कार. ऑडी Q3 ते टाटा टियागो मेरेन अशीं पयलीं 10 इनामां दवरल्यात. 10 दुचाक्यो. आयतारा जाल्ले खाशे सुवाळ्यात हे लॉटरींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर भाजपा फुडारी संकेत आरसेकर, ZP सुवर्णा तेंडुलकर, पंच सिद्धी प्रभू पाउस्कर, सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक माचयेर हजर आशिल्ली. जो समाज आसा जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता आनी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपाक तेंचो. त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच तुमचें हें कार्य हें मुखार मेसेज व्हरचें. आयज 48 वर्साक आयज सेकंड टायम तुमी एक बरो लॉटरी ड्रॉ ओपन केल्लो आसा आनी तितून ऑडी ह्या संकेतान आमचे सांगले प्रमाणे ऑडी सगळ्यांचेर लक्ष ऑडीचेर आसा. कित्याक स्टार्टींग फर्स्ट प्रायज कितें आसता आमी सदां पळयता आनी ह्या फावटीन दिसता मंडळान खूब बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर खंय तरी तांकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. गोंया भितर आतां आफ्टर केपें आय फील सार्वजनीक गणेश उत्सवची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आनी पिपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसना की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतली हातून म्हाका कांयच दुबाव दिसना. इतले प्रत्येकान हांगा पुरुच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला जो तेंच्यांनी मिडिया प्रचार धरून
हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो, सर्ती चडांत चड कशी करतल्यो हो तांच्यांनी प्रयत्न केला. परत तोखणाय करपा सारको आतां. हेज्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले ताजें केंद्र हें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें. म्हाका बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून. आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो, सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो, ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हें बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें म्हणचे जाल्यार अभिमान दिसता. कारण ज्या प्रमाणे केपें आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे जे हें आसा तशेंच आमच्या ह्या कृपना खातीर लोकांक तांकां फोन येता हें आयकून खूब बरें दिसलें. पयलीं केपें, उपरांत सांगे आनी आतां सावड्डे. मायनिंग बंद आसून लेगीत दक्षिणेंतल्या खाणपट्ट्यांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांची आर्थीक उलाढाल वाडत आसा. मंडळांच्या ह्या कोट्यांच्या लॉटरी इनामां फाटलें अर्थीक गणीत कितें होच सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर ख्रिस्तानंद पेडणेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय